Hello students, accountancy class for 12 commerce. In this video we will see to find out the new profit sharing ratio as well as sacrifice ratio. So hanger आम्ही पळयतले X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. So दोन पार्टनर्स आहे जे पयली फर्म चलयताले बिझनेस चलयताले तेन्ना ते दोगूय जण जे कितें इयरली प्रॉफिट लॉस जाताले ते ह्या रेशोन डिस्ट्रीब्यूट करताले 3:2. मागीर नेक्स्ट डे तेंच्यांनी एडमीट केलो न्यू पार्टनराक झेड आणि आता न्यू पार्टनराक एड केल्या उपरांत हो रेशो चेंज जातलो. ओके, सो तो न्यू रेशो कितें आसतलो तो आमकां फायंड करपाक जाय. पण हांगासर तेंच्यांनी सांगला की ताका एडमीट केलो इनटू द पार्टनरशिप फॉर इतले शेअराक 1/5 शेअर इन द प्रॉफिट. Okay, so first we are going to see how to find the new profit sharing ratio. So first consider, let the total share be 1. So हे consider करप की total share जो आसा तो 1 म्हणून. Okay, so या 1 minus 1/5 तो न्यू पार्टनराक एडमिट केला पळय तो शेअर. सो हांगासर कितें जातलो क्रॉस मल्टिप्लाय हांगासर काय ना म्हटल्यार 1 5 1 जा 5 मायनस 1 1 जा 1 and 1 into 5 5. So 5 minus 1 4 divided by 5. So total shares आम्ही हांगासर consider केलो 1 आणि मागीर ताका 1 मायनस केलो जो कितें शेअर आसा ताका. सो हांगासर 4/5 नाजाल्यार तुम्ही याद दवरात हांगासर 1/5 आसा. सो हांगासर 5 1 गेलो कितले उरले 4. ओके, सो तो 4/5 जो आसतलो तो आमकां हेल्प करतलो टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. सो आता आम्ही एक एकट्याचो फाइंड करतले. सो न्यू रेशो ऑफ कशें फाइंड करपाचें ते पळयात. न्यू रेशो ऑफ एक्स. सो हांगासर जो टोटल जो आसा तो घेयात 4/5 हो तेंचो उरला 4/5 इंटू तेंचो आतां ओल्ड रेशो. सो ओल्ड रेशो कितें आसा तेंचो एक्साचो 3. सो 3:2 मीन्स टोटल 3 + 2 कितलो जालो 5. सो हांगा 3/5 येतलो 2/5 येतलो. सो आम्ही एक्साचो फाइंड करता म्हटल्यार 3/5 येयलो. ओके, सो स्ट्रेट मल्टिप्लाय केलो 4 3 जा 12 5 5 जा 25. मागीर नेक्स्ट न्यू रेशो ऑफ y. सो सेम ह्या हितून रेशोन घेवन 4/5 इंटू हेजो वायाचो इतला 2 यो x हो y. So 2/5. So straight multiply 4 2 जा 8 5 5 जा 25. So denominator तुम्ही पळोवंक शकता दोन्ही कितें येयल्या सेम येयल्या. ओके, मागीर नेक्स्ट आता झेडाचो तुम्ही फाइंड आउट करतले. न्यू रेशो ऑफ झेड. सो हांगासर तुमकां जो आसा न्यू रेशो कितलो मेळ्ळा हांगासर कितलो दिला 1/5. ह्यो ताका 4/5 येवप ना तेजो ऑलरेडी आमी हांगासर सांगला की तेतूनसून मायनस करून ह्यो दोगांयचो शेअर जो आसलो तो कितलो आसतलो तो आमी हांगा पुट केला. सो 1/5 इंटू आतां पळयात हांगासर हांगाय डिनोमिनेटर 25 हांगाय 25. सो हांगाय कितलो येवंक जाय 25. सो हांगासर 5 कितले टाइम्स मल्टिप्लाय केलो काय 25 येतलो 5 5 5 जा 25. सेम हांगा मल्टिप्लाय 5 केलो जाल्यार हांगा सुद्धा 5 करूंक जाय. सो 1 इंटू 5 कितलो येयलो 5 येयलो. सो न्यू रेशो जो आसतलो तो कितलो आसतलो 12:8:5. जर हे तिनूय टर्म्स डिवाइड जाता सपोज सिमिलर टर्म्स येयले 12 8 आणि 6 येयले जाल्यार कॅन्सल जातले. जर कॅन्सल जाता कॅन्सल करप जायना जाल्यार एज इट इज दवरपाक जाय. ओके, मागीर नेक्स्ट आमी फाइंड करतले सॅक्रिफायस रेशो. सो सॅक्रिफायस रेशो फाइंड करतले जाल्यार फॉर्म्युला ओल्ड रेशो मायनस न्यू रेशो. सो एक्सचो ओल्ड रेशो कितलो 3/5 मायनस न्यू रेशो कितलो 12/25. So same हांगासर क्रॉस मल्टिप्लाय 25 इंटू 3 75 मायनस 5 इंटू 12 60 डिवाइड बाय 125. सो हांगासर कितलो येयलो आन्सर 15 डिवाइड बाय 125. मागीर नेक्स्ट y कितलो 2/5 मायनस
एज अ न्यू रेशो घेतला वायाचो 8/25. सेम क्रॉस मल्टिप्लाय 25 2 जा 50, 5 8 जा 40 डिवाइड बाय 25. सो 10/25. सो हांगा पळोवंक शकता तुम्ही, सॉरी 25 into 5 125. सो डिनोमिनेटर दोनूय पळयात सेम येयले. ओके, सो हांगासर 15 आणि 10 ह्यो तेंचो सॅक्रिफायस रेशो येतलो. द सॅक्रिफायस रेशो हे फक्त ओल्ड पार्टनराक जाता, कित्याक न्यू पार्टनराक एड करिना फुडें तेंचो जो प्रॉफिट एंड लॉस शेअर जो आसा तो कितें जातलो, चेंज जातलो. सो तेंकां जे एक्चुअल प्रॉफिट मेळटाले इयरली ते आतां कितें जातलो, खंय तरी डिफरन्स जातलो त्या प्रॉफिटान, कित्याक तांकां ते सॅक्रिफायस करपाचें पडटलें बाय एडींग न्यू पार्टनर. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता सॅक्रिफायस रेशो 15:10. सो हें कॅन्सल जाता दोनूय. सो कॅन्सल केलो जाल्यार कितलो येतलो, 5 3 जा 2 जा. सो सॅक्रिफायस रेशो कितें येतलो, 3:2 येतलो. ओके, like this you have to solve this problem. Thank you.